आयतारा प्रियोळ प्रगती मंचान 5 वार्षिक रक्तदान शिबिर आयोजित केले। हातून सुमार 70 जणांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। RDX को खातीर मादोळच्यान महेंद्र गावकार। 5वो वार्षिक हो रक्तदान शिबिर जावन आसा। प्रियोळ प्रगती मंचाची एकंदरीत सामाजीक दावेदारी आणि प्रचार हातून युवक हो केंद्रबिंदू जावन आसा ताजो। सो ज्या समाजान आमी रावता, ज्या राज्यान आमी वावुरता थंय युवकांक सामाजीक बांधिलकी आसची अशें म्हणटा की युवकां भितर खूब शक्ती आसता, युवकां भितर खूब उर्बा आसता, खूब प्रेरणा आसता। सो त्या खातीर जे सळसळते रक्त जे आमी म्हणटा की आमकां आयच्या देशान, भारत सारकिल्ल्या देशान की वेगळ्या वेगळ्या आपत्कालीन परिस्थितींतल्यान वचचें पडटा, कॅज्युलिटीजांतल्यान वचचें पडटा, त्या खातीर रक्ताची खूब आवश्यकता आसता। आमचो हो कॅम्प जो आसा ब्लड डोनेशन कॅम्प, ह्या कॅम्पाक लोक येतात, रक्तदाते येतात आणि सुमार 100हून अधिक लोक येतात आणि आमचो हो जो शिबीर जे असतात रक्तदान शिबीर ते यशस्वी करतात। हेजो आमकां अभिमान दिसता आणि पुण्याचें काम रक्तदात्यांनी केल्ल्यान आमकां तेजो अभिमान दिसता। वार्षिक प्रमाणे ह्या भोंवडेक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आतां एक वरा भितर जवळ जवळ तुगेले 30 डोनर्सांनी आज ब्लड डोनेशन केल्ले आसात। शेगीत मोर दॅन 70 ब्लड डोनर्स आमचे आज पर्यंत कॅम्पाक अशे मेळिल्ले लाभिल्ले आसात। खरें म्हळ्यार रक्तदान हें एक सर्वश्रेष्ठ दान आसा वेगळ्या वेगळ्या दानां पैकी आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करत आसतना एक माणुसकीची एक भावना दवरून ह्या रक्तदान शिबिराचें सातत्यान आमी आयोजन करत आयिल्ले आसात। खुबश्या जाणांक परत धाडचें पडटा, परंतु मुखा वयल्या एक वर्सा भितर आमी प्रत्येक वर्सा 2 ब्लड कॅम्पाक घेवपाचें आमी ठरयलेलें आसा।